फेरयेंतल्यान प्रवास करपी टू व्हिलरवाल्यांचे तिकेटीचेर पुनर्विचार चल्ला. टू व्हिलरवाल्यांक चार्ज करचो न्हू अशें आपल्याकय दिसता, पूण फोर व्हिलरांक म्हयन्याळ्या पासाचेर 150 रुपयांनी प्रवास करूं येता, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. तरीकय लोक धादोशी नात, ते मुळावण मागतात. लोकांचे मागणें फेरी नाका, पुलच जाय. धांव धांव धांवलो, फेरये कडेन येवन रावलो. आधुनीक युगांत आनी विकासाच्या काळांत गोंयांत अजूनय हें चित्र पळोवपाक मेळटा. हें विकास की ओर नक्कीच न्हू. जांकां त्रास जातात तांकांच कळटा. चोडणेच्यान पणजे वचप्यांचे सरकाराक सेगीत गाराणे आसतात. फेरी काडात, पूल बांदात, पूण सरकार खंय आयकपाक? वयल्यान फेरी सेवेचे तिकेटीत आनीक बदल केल्यात. फेरयेंतल्यान प्रवास करप्यांक मात हें अजिबात मान्य ना. सर हय आमकां तो तोंडासून उलयता सर. आमचो फेरीचो सर खूब इशू आहा सर आमकां. आनी आतां सर आमकां रेट लायिल्ली आसा टू व्हिलरांक आनी फोर व्हिलरांक. तेजें मातशें कितें तरी पयलेच फावटी म्हणजे खबर आहा म्हाका सर्कुलर जो आयला तेजेर फोर व्हिलर आनी टू व्हिलर हाजे रेट्स. बट निश्चित रित्या आमी खरें म्हणजे इट इज अ मिनिमम. म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार किलोमिटर वायज पळयत जाल्यार फोर व्हिलराक म्हाका दिसता कितें तरी 40 रुपया म्हटलां आनी टू व्हिलराक फक्त 5 रुपीज कितें तरी 5 रुपया म्हटलेले आसा. बट खूब मोठ्या प्रमाणात त्यांचो यूज जाता. निश्चित रित्या टू व्हिलरांचो आमी खर पास काडीत जाल्यार ते 150 रुपयाच जाता तशें पळोवंक वचत जाल्यार. आनी पास सिस्टम आमी डेव्हलप करता. बट तुवें सांगलां पळयता टू व्हिलरांचो कितें तरी विचार करता, कारण दोनूय आमदारांनी विशय मांडला. बट फोर व्हिलराक तरी रेट आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. फुकट जर आसत जाल्यार तेजी किंमत एकदां कांयच उरना लोकांक. म्हणून खंय तरी मिनिमम कितें तरी आपल्या हातूंतल्यान आनी आमकां त्यो फेरी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो सेल्फ सस्टेन करपाक जाय. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात खरें म्हणजे एक फेरयेचेर पयशे स्पेंड करता, लोकांक एकदां कळना. बट ते सेल्फ सस्टेन जावचे म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसलो, कारण आमकां बऱ्यो फेसिलिटीज गोंयांत दिवपाक जाय. कारण गोंय सरकारूच अशा पद्दतीच्यो फेसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट सातत्यात लोकांक कितलींशींच वर्सां दीत आसा. हो जो प्रायस रायज आसा पळय तो चोडणेकारांक सामको अन्याय, चोडणेकारांचेर अन्याय. कारण टू व्हिलर्स जे आसा पळय ते म्हणटा पासीस आसतले. आयज 150 आसा, फाल्यां ते 150चे 500 जावपाक टायम लागचे ना, किंवा 500च्यान ते 5000चेर वचपाकूय टायम लागचे. आयज जो सरकार जो आसा पळय तो सगळो जो भार आसा पळय तो आमच्याच खांद्यार लाटपाक सोदता कसो जाता. कारण सगळ्यान बिजी जो रूट आसा तो होच आसा. कारण आमकां जी फेरी आसा ती ऑप्शन न्ही, आमकां ही प्रायोरिटी आसा. सो म्हाका दिसता काल जेन्ना आमी जो आमचो R&D मिनिस्टर आसा पळय ताका आयकले, खंय तरी जो तेणी स्टेटमेंट दितालो पळय थंय न्ही, ताका काय एक तर चोडणेकारांची फिलिंगूय ना, दिवारकारांची फिलींग ना. हांव दिवाडेचें नांव घेता, कारण तो एक आयलंड आनी आमी एक आयलंड आसलेले कारणान ताका काय ना. तो कितें म्हणटा आयलंड आसलें जाल्यार कितें जालें अशें तेणी एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा. सो हांव ताका विचारूंक सोदतां आनी सरकाराक सांगूंक सोदतां की R&D जो डिपार्टमेंट आसा पळय न्ही तो अशें फूल केन्ना खंयचे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळय ते येना कितें सांगपा फेरी ना ते मनशा कडेन दिवचे न्ही. दिवचे खंयचे जे कोण आमचे त्रास समजूंक शकता पळय ते मनशां कडेन हे डिपार्टमेंट दिवचे. सेकंडली तो सांगता की आपूण एक दीस येयलो जाल्यार 50 रुपया आपल्याक दिवपाक काय न्ही. 50 रुपया आपल्याक दिवपाक कांयच न्ही म्हणटा तो. ऑब्वियसली तुका 50 रुपया दिवपाक काय न्ही. सेकंडली तुवें आनीक सांगलें की तूं म्हणपाचो फ्री बीस फुकट तुमी घेता. हे सगळे आमी फुकट घेता. खंय फुकट्याच्यो गजाली तुमी आमकां सांगचे न्ही, कारण टोटल A to Z फुकट्याचे जे कोण घेता जाल्यार तुमी घेता. काडून तुमी करचे न्ही, कारण आमी सदींच मागताले की आमी सदींच आमकां एक कनेक्टिविटी दी म्हणून सांगताले. दीस इज द फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट की आयज कितलींशींच वर्सां आसा पळय ते आमी एक डिमांड करताले, चोडणेकार किंवा दिवारकार आमी डिमांड करताले की आमकां कनेक्टिविटी दिया म्हणून. ते तुमी दिवपाक पावले ना. ब्रीज हो आमचो स्वप्नाचोच ब्रीज उरला. सो एक तर आमकां ब्रीज दिवचो, नाल्यार एक तर ब्रीज जाय सर जे आमचे पयलींचे जे आदले मुख्यमंत्री आसलेले मनोहर पर्रीकर तेणी आमकां एक प्रॉमीस दिल्ली की ब्रीज जाय सर ही तुमकां इतलीच चार्जीस आसतली. आनी इवन ते फोर व्हिलराचे जे 10 रुपया आमी जे पे करता पळय ते सुद्दां तुमकां पे करचे पडचे ना. हे तो तेणी आमकां एक आश्वासन दिल्लें. पूण खंय तरी आयज हो सरकार कितें करता आनी कित्याक लागून अशे गरीब लोकांक आनी मिडल क्लास लोकांक त्रास करता हांव नकळो. बरें, आतां तुमी वाडयल्ले चार्जीस चोडणेकारांनी वा हांगाच्या फेरी प्रवास करप्यांनी मानून घेतले जाल्यार तुमी गरजेच्यो आनी बऱ्यो सुविधा प्रवाशांक करून दितले हेची कितें गॅरंटी? फेरी धक्क्यार सादी टॉयलेट ना, बायलांनी कितें करप? मुळात चोडणा फेरये कडेन येवपाक ट्रान्सपोर्टच ना. आश्विन चोडणकारान गैरसुविधांचेर नेमकेपणान बोट दवरतना मंत्र्यांची धुलाय केल्या. पळयात.
आयज सपोज जर हे चार्जीस तुम्ही वाडयले आसा ते आमी सपोज जर आमी एक्सेप्ट करून घेतले जाल्यार फाल्यार आमची जी फेरी आसा पळय फेरी कडेन आमकां त्रास जावचे ना हे तुम्ही मान्य करून दिवचे पडटले आमकां. सेकंडली आमकां जर फेरी कडेन एक टॉयलेट ना जी हो आमचो सगळ्यांत व्हडलो रूट थंय आमचे जी बायल मनशां आसता पळय तांकां खूब त्रास जाता तेन्ना एक टॉयलेट ना हांगासर. सेकंडली आमचे आतां चोडणा जे आसा पळय थंय ट्रान्सपोर्ट ना. हे जे चार्जीस लायिल्ले आसा पळय ते आमचेर अन्याय. रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर जो आसा पळय तो म्हणटा की रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट जे आसा पळय ते खंय लॉसान चल्ला. आतां म्हाका जी ती सुदीन ढवळीकरान जी उतरां मारलेली पळय हितून खंय सांग पळय एसेंब्लीन ती म्हाका खरी दिसता. कोणाच्या खांद्यावर कोणाचं वजें म्हणटा पळय तें आयज फूल गोंयचें वजें आसा पळय तें आमच्या माथ्यार सरकार लादता कशें आमकां दिसता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली.